बोंडबाग हांगा आतां बोंडबागार सकाळी 9:15 वाजता म्हाका एक्सिडेंट जालो की ही जी टेम्पो आसा पळय न्हू ती हांगा टर्न मारताली. टर्न मारता मारता हे आपले स्ट्रेट रोडान ते हांगा सोमदत्ती वयताले वेल्लमाक जात्रेक वयताले. पण ती ही गाडी आसा ती तेणी डायरेक्ट अशी हांगा टर्न मारली फाटल्यान पळयनासतना. पूण ताजो हायवे आसल्या कारण तो स्पिडीन आशिल्लो. स्पिडीन आसपाक कारण आसा हांगा मेन म्हणल्यार डिवायडर ना. डिवायडर जर आशिल्लो जाल्यार तो स्पिडीन आसनाशिल्लो. पूण हांगा हे गव्हर्मेंटान हे रस्ते केले खरें, बायपास केला खरें, बरी गोश्ट करपाकूच जाय. पूण तशेंच हांगा डिवायडर आसल्या कारणान हांगा स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय आसलें, जाल्यार रंबाल तरी ते बसून घेवपाक जाय आसलें. ते गव्हर्मेंटान घेतलें ना म्हणून हे एक्सिडेंट घडटा. कांय जावना ते लोकांक, कांय जावना ते बरें जालें. तेंच्या देवाचे कृपेन ती बरी सुखरूप आसा. फक्त हो आतां एक ल्हानसो एक्सिडेंट जाला आनी हेजे फुडें आतां मोठो जाय जाल्यार तेका जबाबदार कोण धरपाचो? पण रस्त्याक डिवायडर जाय. डिवायडर जाय हेका, पूण ते अजून डिवायडर बी घातले ना. रस्ते ओपन करून दवरल्या, गाडी रस्ते केले म्हणटकीर गाडी स्पिडीन वयता. पूण हांगा एक ग्राम आसा, गांव आसा आमचो. आमच्या ह्या रस्त्यान फोंडेच्यान लोक फोंडे वयता, लोक फोंडेच्यान हांगा मडगांव वयता, अशी गाडी हांगा भरपूर पावता. पूण ताबडतोब गव्हर्मेंटान हेजेर डिवायडर घालपाची वेवस्था करची. नमस्कार, आमी बेतोडे बोंडबाग हांगा आसा, जे जाग्यार आज सकाळी 9:30 हांगा एक्सिडेंट जालो. वास्कोच्यान येल्लमाक वचपाक लागून ती कॉलेज गाडी वयताली आनी हांगा जी रस्त्या कुशीक पार्क केल्ली एक टेम्पो आसली ती तेणी अकस्मात रायट सायडीच्यान भितर घेतली वचपाक आनी तेणी पळोवंक जाय आसलें फाटल्यान. तेणी कांय पळयलें ना अशें तो ड्रायव्हर सांगता, येल्लमा वयतालो तो ड्रायव्हर सांगता. आनी तेणी तरी सायडींतल्यान घेतली आनी हेणी भितर घेतल्यान ती गाडी एकामेकाक लागली आनी हे जी कॉलेज गाडी आहा ताका 60-70 हजार डॅमेज आसा म्हणटा आनी तो पात्रांव ताका 5,000 दिता म्हणून सांगता. पूण तो आपल्याक पयशे दिवं अशें ते तेंचे भितर हें चलता. आनी हांगा पुलिसांनी ती दोनी गाडी काडून सायडीन दवरलेली आसा. ट्रॅफीक जाम जाल्ली म्हणून टेम्पोय काडून सायडीन दवरलेली आसा. आतां हांगा पुलीस येवन गेल्ले आसा. आतां अजून तरी रजिस्टर केल्या ना केल्या अजून कांयच कळना. सद्या तेंची कॉम्प्रोमायज करपाची हें चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.